नमस्कार आणि योगार तुमका गोमंतक टीव्हीच्या ह्या खाशेल्या कार्यावळीन आणि आम्ही आयज हांगासर स्पेशल रिपोर्ट करपाक गेला तो म्हटल्यार स्मार्ट सिटीचो. स्मार्ट सिटीची डेडलायन 31 मे 2024 ही आसली आणि 31 मे 2024 ह्या दिसा कितले काम जाला स्मार्ट सिटीचे ते आमी पळोवपाक गेल्लेले आसा. आमी सद्या आसा काकुलो मॉल ते टोंका ह्या रोडाचे जे काम चालू असले त्या रोडार आमी आसा आणि ह्या रोडाचे काम अजूनही चालू आसा हे तुम्ही पळोवंक शकता. 31 मे तारीख जाली, डेडलायन सोंपली पूण कामां अजून चालू आसात. तर पळोवयात स्मार्ट सिटीची कामां खंय खंय उरल्या आणि कशी उरल्या. चला पळोवयात. एकतीस मे 2024 स्मार्ट सिटीची डेडलायन आसली. हायकोर्टाच्या आदेशाप्रमाण 31 मे मेरेन स्मार्ट सिटी तयार जावपाक जाय आसली. बेरेस्तारा थळाव्या आमदारा सयत अधिकाऱ्यांनी इमेजीन स्मार्ट सिटीची पळोवणी केली. ह्या वेळार 90% काम पुराय जाला अशें आमदार बाबूस मोन्सेरातान सांगले. स्मार्ट सिटीची डेडलायन सोंपली तरी पूण कामां काय अजून सोंपना. पणजेकारांक आनी कामाधंद्याक पणजेन येवपी गोंयकारांक अजुनूय त्रास हे काडचेच पडटा. काकुलो मॉल ते टोंका सर्कल मेरेनचो रस्तो अजुनूय जावंक ना, देखून लोकांक सिलिंडर लेगीत माथ्यार मारून वचचो पडटा. हेका जबाबदार कोण तर नियोजन सारखे नाशिल्ल्यान हो सगळो बोबाळ जाला अशें कॅमेरा फाटसून थळावे सांगतात. पावस लागीं पावला आणि पणजे बुडपाची शक्यताय आसा, देखून पणजेकारांनी तयारीन रावचे अशेंच आता म्हणचे पडटले. तर तुम्ही पळयले की पणजे स्मार्ट सिटीचे काम कितले पुराय जाला. जेन्ना इन्स्पेक्शन जालें तेन्ना हांगासरलो थळावो आमदार बाबूस मोन्सेरात हांच्यांनी सांगलें की 90% काम स्मार्ट सिटीचे पुराय जाला. तशेंच माननीय मुखेलमंत्र्यानूय कमेंट केल्लो की 95% काम हे पुराय जाला. जेन्ना आमी स्पेशल रिपोर्ट ग्रावंड रिपोर्ट केलो तेन्ना तुमी पळयलें की कितलें काम उरलां, कितलें काम जावपाचें आसा आनी जाल्ल्या कामाच्या जाग्यार कितली सांबाळना आशा तशीच पडून आसा. पणजेन येवपी कितलेशेच लोक कामाक आसतले, पर्सनल बिजनसा खातीर आसतले, तशेंच पणजेन रावपी पणजेकार हांकां अशें दिसता की हो पावसाळो सुद्दां उदकान काडचो पडटलो. तर अशें हे स्मार्ट सिटीचें काम 31 मे 2024 ह्या दिसा डेडलायन सोंपोन सुद्दां काम म्हणटा तें चालू आसा. हेच्या फाटलें कारण कितें आसूं शकता. जेन्ना थळाव्या अशी आमी उलोवप केलें तेन्ना थळाव्यां कडसून अशी कळ्ळें की ह्या कामाचें नियोजन ना. नियोजन नासल्या कारणान ही जी डेडलायन जी दिल्ली हायकोर्टान त्या डेडलायनीच्या भितून हें काम सोंपोंक पावूंक ना. कितें आसूं, कारणां कितें आसूं, स्मार्ट सिटीचें काम हें आजून चालू आसा, ही सत्य परिस्थिती आसा.
हो ग्राउंड झिरो रिपोर्ट आम्ही तुमच्या मुखार मुद्दाम घेऊन येले, कारण 31 मे ही डेडलाईन असली आणि डेडलाईनीच्या दिसा कितले काम जाला आणि कितले काम उरला ह्याचो नियाळ आम्ही हो तुमच्या मुखार घेऊन येलो. असे वेगवेगळ्या पद्धतीचे विषय आणि वेगवेगळ्या पद्धतीचे लोकांचे प्रॉब्लेम्स आम्ही तुमच्या मुखार घेऊन येत रावतले. पळयत राव तुम्ही गोमंतक टी व्ही. हांव विनायक सामंत आणि माझ्या सयत आमचो कॅमेरा पर्सन यश आडारकर.